नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात इतिहासकार सूर्यनाथ कामत हांगेले वळख दितस. इतिहासकार, साहिती, पत्रिकोद्यमी, समाजसेवक म्हणून ख्याती पाविलो सूर्यनाथ कामत क्रियाशील व्यक्ती. 26 एप्रिल 1937 इसवींतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे बेಳ್ತಂಗಡಿ गावांतू जन्मलेले त्यांनी MA PhD पदवी जोडल्या. सूर्यनाथ कामतान इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, प्रजावाणी असे साभार पत्रिकेचो संपादक असून साभार पत्रिकेंतू लेखन काणयो बरोवन प्रकट केल्यात. आचार्य पाठशालेच्या संजय कॉलेजांतू उपन्यासक उपरांत बेंगळूरू विश्वविद्यानिलयांतू इतिहासाचो अध्यापक जावन वावर केला. त्यांनी बರೆಯಿಲೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಬಂಧಕ डॉक्टरेट पदवी लाभल्या. 1977 सावन मिथिक सोसायटीचे क्वार्टरली जर्नल, बेंगळूरू विश्वविद्यानिलयाचे साधने पत्रिका, इतिहास दर्शन पत्रिकेचो संपादक जावन वावर केला. कर्नाटकाचे समग्र अभिवृद्धी बद्दल चिंतन करपी एक संस्था कर्नाटक समृद्धी संयोजना परिषद उगम करून ताचो कार्यदर्शी जावन साभार वावर केला. कर्नाटक गेझेटियर जावन त्यांनी 14 वर्ष वावर करून कर्नाटकाचे समग्र गझेटियर प्रकट केला. 1985 इसवींतू स्थापन झालेले कर्नाटक इतिहास अकादमी तर्फेन कर्नाटक इतिहास जनप्रिय करपाक, इतिहासांतू संशोधना वातावरण हाडपाक, कर्नाटकाचे ऐतिहासिक परंपरा वाडोवचे नदरेन 13 संमेलन मांडून हाडून थंय मंडन केलेले 100 प्रबंध इतिहास दर्शना नावारी प्रकट केला. इतिहास परंपरे उಳಿಸಿ कार्यक्रम साभार 200 कडेन चलोवन जनजागृती करेला. ग्रामांतर प्रदेशांतू कर्नाटक इतिहास प्रशस्ती परीक्षा मांडून हाडून बहुमान दिला. कर्नाटकाचे प्राचीन इतिहास मात्र नहीशी विजयनगर, आदिलशाही, बहुमनीशाही, मुघल, मराठा, पोर्तुगीज आडಳಿತ, प्राचीन कर्नाटकाचे ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ, पत्रिकोद्यम, स्वातंत्र्य संग्रामान वाढिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रवृत्ती वैरी संशोधन केला. ते सर्व कन्नड आणि इंग्लिश भाषेन बरोवन प्रकट केला. ಥೇಮ್ಸ್ನಿಂದ ಗಂಗೆಗೆ ಈಸಿ ಜಯಿಸಿದವರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಪಚಡಿ, ಮಳಲ ಹರಟೆ, ಬೆಳಗಿದ ತಾವರೆಗಳು, ವಿಜಯನಗರದ ಕಥೆಗಳು, ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರಾಣಿಯರು, ಖಿಚಡಿ, लहान काणयो बरयल्यात. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತುಳುನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, जॉन क्लीट जीवन ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ह्या अप्रकटित कृती जावनस. ಗೊಮ್ಮಟ, ಶಿರೂರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು, ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ, ತ್ಯಾಗವೀರ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ, ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ, ತನ್ನಿ ಬರೆಯಿले वैचारिक कृती जावनसत. त्यांनी साभार भाषांतर, संपादित आणि इंग्लिश कृती रचयल्यात. सूर्यनाथ कामताले साहित्यिक आणि संशोधन वावराक साभार पुरस्कार लाभल्यात. त्यापैकी
1973 वर्साचे साहित्य अकादमीचे मानविक प्रथम प्रशस्ती, 1980 वर्साचे बेंगळुरू विश्वविद्यानिलय इतिहास संशोधना प्रशस्ती, 1997 इस्वींतू तुळू अकादमीचे वर्साचे गण्य व्यक्ती प्रशस्ती, 1999 वर्साचे कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती लाभल्यात. 2000 इस्वींतू तांका सूर्यकीर्ती मेळयले अभिनंदन ग्रंथ अर्पण केला. सूर्यनाथ कामत 21 ऑक्टोबर 2025 वर्सांतू स्वर्गस्थ जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन सूर्यनाथ कामत हांगेले आठव करता ती नमस्कार.